आदर्श वक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी आयोजित 23वा लोकोत्सवा निमित्तान आज आम्ही सगळे जमले आसात आणि प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आम्ही सबंद गोंयच्या लोकांक लोकोत्सवाची माहिती दिवपाक सोदता। लोकोत्सव हो कन्सेप्ट खऱ्या अर्थान गांवांतली मनीसपण, माणुसकी आणि गांवचें गांवपण ही एक आमची ग्रेट परंपरा आशिल्ली। त्या परंपरेक उजाळो दिवन देशा समोर आनी जगातल्या अशा सगळ्या लोकां समोर हाडपाचे दिसपणाचे प्रयत्न आसा। ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन, ग्रामीण संस्कृतीची मूल्य आसा ही सगळी लोकां समोर येवची आनी तितल्याच खणखणीत पद्दतीन ताचें खरेपण, ताचें बरेपण जें आसा न्ही लोकां समोर येवचें हो आमचो उद्देश। हो लोकोत्सव आमी आदर्श ग्राम हांगा जो परमनंट वेन्यू आसा आनी ज्या वेन्यूचेर आमी दर वर्साक हांगा आयोजन केलें वता आनी दर वर्साक तातूंतल्यान जो सुदारणा इम्प्रुवमेंट्स आसा आनी आमी सातत्यान करीत आसा। आमी लोककला हो दाखयता सांगा सगळे संपूर्ण गोंयची लोककला दाखयता आसतना भायल्या राज्यांची लोककला घेतात। म्हणजे एक प्रकारे कलेचें आदान प्रदान आसा न्ही हांगा एक मोठी जुगलबंदी हांगा चलता। जवळ जवळ 7-8 स्टेजीर हो कार्यक्रम हांगा चलता। ताज्या भायर जो आसा न्ही हो कार्यक्रम जो आसा आगोंद बिचार चलता। ताज्या भायर वचून जो आसा न्ही आमी पाळोळें बिचार हांगा 2 दिसांचो कार्यक्रम चलता। आगोंद आमच्या लोलये पंचायतीच्या वाठारांत चलता। म्हणजे संपूर्ण काणकोण वाठार जो आसा न्ही ह्या सगळ्या हातूंत आमी सहभागी करून घेतला। पायलट प्रोजेक्ट शेतीची स्टॉल आसता ती शेती प्रमोट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी कितें करपाक येता किंवा हांगा जे गांवांतले लोक आसा उत्पन्न करपी की तांचे मार्केट बरो मार्केट मेळपा खातीर तांकां विकपाचे संदर्भांतली एक आवड निर्माण खातीर आसा आमी कितें करूं येता। आनी त्या मुळे सादारणशी 400 स्टॉल हांगा भरलीं वता की त्या स्टॉलाच्या माध्यमांतल्यान जे आसा तांकां एक प्रकारचें मोटिवेशन मेळटा। एक आर्थीक उलाढाल प्रचंड मोठ्या प्रमाणांत जाता लक्षांत येता। त्याच बरोबर आमी एडवेंचर एक्टिविटी हांगा आज तशा 1 किंवा 2 भुरगीं आनी आपल्या भुरग्यांक कशें नाजूकपणे वाडयता आनी त्यामुळे म्हणजे भुरग्याचो भंय जो आसा न्ही की धांवप पळप जंगलांत फिरप अशा प्रकारची संवय आसा त्यो तशें पळयल्यार आमच्या गांवगिऱ्याच वाठारांनी डोंगरार चडपाचें वचपाचें हें पळयल्यार की आमी अत्यंत बरें उदाहरण तें बाबू गांव म्हणजे नेत्रावळीचो असो जो गोल्ड मेडल आसा केलो। अशा तरेचें जी काटकता आमच्या भुरग्यांक आशिल्ली आज शहरां भुरग्यांक ना पूण ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान आसा की एक साहसी उपक्रम जो आसा न्ही एडवेंचर एक्टिविटी जे सहज तांकां तांचें भंय वचचें अशा प्रकारचे पॉयंट सुद्दां आमी दवरले आसा की त्याचोय फायदो घेवंक शकता। मदीं एक काळ येयलो कोविडाचो तेन्ना भुरगे जे नॉर्मली इवन शहरान ग्रावंडार सुद्दां खेळटाले ते मोबायला कडेन गेले आनी खुबश्या जाणांक थंय ओड लागली। ताज्या मागीरच्यान आतां सद्या कशें सिच्युएशन आहा जेन्ना हांगासर तुमी गांवगिरे वाठारांचे जे खेळ तुमी प्रमोट करता थंय कितें बदल जाला मागीर? म्हाका एक लक्षांत येतालें कोवीड सुरू जावचे पयलीं जाल्यार बरोबर त्या वर्साक आमी लोकोत्सव केला आनी त्या नंतर लगेच कोविडाचें संशय सुरू ताजे उपरांत फक्त 1 वर्स आमी स्टॉप रावले, बंद रावलो आनी त्यानंतर दुसऱ्या वर्साक परत आमी कोवीड आसतना सुद्दां आसा न्ही तो कार्यक्रम आमी कोविडाचो अभाव आशिल्लो लोक म्हणटाले कोवीड आसतना करता आनी म्हाका दिसता कोवीड आसल्यार सुद्दां जे आसा आमच्या गांवां वाठारांनी ताजो जळ आमकां कोविडाच्या आमकां बसती ना। मागीर तरी आमी म्हळ्यार चल करुया की सक्सेस कितें मेळटा तें मेळूं दी पूण तें आमी करुया तो नेट धरून केलो आमी त्या वेळाची आमकां साथ मेळ्ळी आनी फाटल्या वर्सा साकून जे आसा न्ही जशें पयलीं चलतालें ताज्या पेक्षा नेटान फुडें येवपाक लागलो। म्हणजे ताणें कोविडाचो कांय इफेक्ट तसो 1 वर्स सोडलो येत न्ही आमकां बाधा केन्नाच खंयच आयली ना। लोकोत्सवाक घेवन तुमचें सगळ्यान व्हडलें स्वप्न कितें आसा? कारण एक कोणाचें कितें चालू करता तेन्ना तांचें एक स्वप्न आसता की आपलो हो जो उपक्रम आहा तो खंय तरी पावचो। तुमकां लोकोत्सव म्हजो एकच हें आसा 2030 पर्यंत आसा न्ही काणकोण हें एक देशाच्या नकाशाचेर व्हरप म्हणजे सगळ्या बाबतींत समृद्ध काणकोण करप। समृद्ध काणकोण म्हणजे दर एक काणकोणांत मनीस आसा न्ही सुखी समाधानी आसपा खातीर ताका ज्यो गजाली दिसपाक जाय ताजो प्रयत्न सुरू केला आसा। ताचो एक भाग आसा न्ही आमच्या संस्कृतीचें संवर्धन करप आनी संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान रोजी रोटीचें साधन उपलब्ध करप हो आमचो मुखेल उद्देश। स्पेशल गेस्ट फॉर लोकोत्सव स्पेशल गेस्ट आसा न्ही आमी
स स्पीकर आसा म्हणजे उत्तर प्रदेशाचे स्पीकर सतीश महाना आसा. दुसरे आसा की आमचे महाराष्ट्राचे स्पीकर नार्वेकर आसा. तशेंच हरियाणाचे स्पीकर गुप्ता आसा. तशेंच आसामचो स्पीकर आसा बिस्वजीत धिमरिया आसा. आनी तश्योच आमी उत्तराखंडचे स्पीकर आसा न्ही रितू सिंग आसात. अशेंच म्हणजे आमी स स्पीकर आपयले. एक टॅक्निकल जे एकट्याचो बापू एक्सपर्ट जावन एका मुख्यमंत्र्यान दुसऱ्या स्पीकराक तेन्ना म्हत्वाचें काम सांगलें उरलें आसा. बाकीचे मंत्री अन्य जण आनी गोंयचे सगळे मंत्रिमंडळाचे सगळे मंत्री आनी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी ह्या सगळ्यांक आज खबर घेतलो. सर लोक उत्सवाच्या तयारीन खूप जाणां काम करता अशें दिसता. तेंचे तुमकां कितें सांगता दिसता? हां न्ही लोक म्हाका खूब आनंद जाता, मन भरून येता. हें येदें मोठें काम हांव फाटल्या 22 वर्सांनी करता. आनी 22 वर्सां करता आसतना एक मजा म्हणटा कशें आज तुमी म्हणटाले हांव सभापती आसा करता. हांव 22 वर्सां पयलीं हांव आमदार नाशिल्लो. हांव आमदार जालो 2005 म्हणजे 2000 आमी लोकोत्सव सुरू केला. म्हणजे आमदार आजचे पयलेंय हांवें 5 वर्सां सुरू केल्लें आसा. मध्यंतरी 2017 ते 22 पर्यंत हांव आमदार ना. आं पूर्णपणे हांव राजकीय जिवनांतल्यान भायर आशिल्लो. हे सगळ्यांक गोंयची जनतेक खबर आसा. अशें आसतना लोकोत्सवाक आमी खंयच बाधा येवपाक दिना. आनी ताजें सगळ्यांत गमक म्हणटा तें आसा न्ही की ह्या सगळ्या काणकोणच्या वाठारांतले आमचे लोक जनता आनी विशेश करून महिला वर्ग आसा ज्या लोकांनी आमी बाबा हें काम जें आसा न्ही आमचें काम आसा हांवें येवन करपाक जाय. हांगा जितले लोक आज काम करपाक आसा रमेश सोलंकान तांकां इन्विटेशन दिवन आपोवना. आत्तां जें काम चल्लें आसा गवणी काम करणारे आमचे कार्यकर्ते, बाकीचे झाडू मारणारे आमचे कार्यकर्ते. म्हणजे हांगा प्रत्येक मनीस आतां आपल्या घरचीं काम आसा न्ही अशा भावने करता आनी अशें खंडपणे करत आसा. आनी त्या मनीस येदो मोठो लोकोत्सव ताणें म्हाका शिकयलो आसा. ताजें सगळें क्रेडीट आसा न्ही आमचे कार्यकर्ते आसा, आमचे गांवची जनता आसा आनी हे सगळ्या लोकांक करता.